कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनलाच्या सर वीक्षकांक म्हजो मोगाचो प्रणाम. जुबलेवाचे वर्स आमी संभ्रमून आसा आनी आमी कार्मेलितांनी पोरुसो जेजूचे ल्हान फूल सांत तेरेजाचो जुबले आमी संभ्रमलो आनी परत आमी खुर्साच्या सांत जुआंवचे जुबले आमी संभ्रमतल्यो. खुर्साचो सांत जुआंव हाका सांत म्हणून पासारून 300 वर्सां तशेंच इगज मदेचो दोतोर म्हणून पासारून 100 वर्सां संभ्रमच्या ह्या वक्ता हाचे विशयान आमकां आनीकय चड गुंडायेन समजणी मेळचे पासून आमचे मदें आसात मानादीक बाप जॉन सिक्वेरा कार्मेलीत आनी हे आमकां खुर्साच्या सांत जुआंवचेर आनीकय गुंडायेन समजणी आमकां दितले. फादर जॉन सिक्वेरा, तुमकां आमचो मोगाचो येवकार. देव बरें करूं फादर प्रितेश क्रास्ता आनीक सर म्हज्या विक्षकांक म्हजे नामान. तर बापानो, हो सांत खुर्साचो सांत जुआंव कोण आनी हाचे विशयान आनीकय चड समजणी तुमी आमकां आनी आमच्या वेळशेकांक दिवेत की. खुर्साचो बागेवंत जुआंव स्पेन गांवच्या फोंतिवेरास म्हणल्या धाकटुल्या पेंटेंत 1542 इस्वेंत गोंजालो दे एपेस आनी कातालिना आल्वारेस म्हणल्या काजारी जोड्याक तिसरो आनी निमानो भुरगो जावन जल्मता. जुआंव जल्मोन 2 वर्सांनी ताचो बापूय अंतरता आनीक ताची आवय भुरग्यांक घेवन मेदिना देल कांपोक म्हणल्यार एका टावनाक येवन थंय वस्ती सुरू करता. दुबळेकाय निमती एका दुबल्यांच्या इस्कालाक जुआंव भरती जाता आनी त्या वेळार डॉन आलोन्सो आल्वारेस म्हणलो ह्या जाक जुआंवची बुद्धवंतकाय आनी चतुरता पळोवन ताका आल्तार भुरगो करता. लागशिल्ल्या आशिल्ल्या दुबळ्या आस्पत्रेंत कुमो करूंक धाडटा आनी अशें ताचें मुळावें शिकप काबारता आसतना ताका उसल्या इस्कालाक ताका धाडटा. जेजुईट इस्काल बारी फामाद इस्काल त्या वेळार. त्याच इस्कालाक व याजाक जुआंव धाडटा आनी उपरांत आपल्या 31व्या वर्साचेर जुआंव कार्मेलीत नोविसिटीक सरवता. आपलें तत्वशास्त्र आनी देवशास्त्राचें शिकप मोग दिता सालामांका युनिवर्सिटींत आनी तें काबार जाताच 1567 इस्वेंत ताका याजाकी दिक्षा मेळटा आनीक मेदिनाक तो परत फाटीं येता ताचें पयलें मीस भेटोवंक. आनी ह्या वेळार बागेवंत आविलाची तेरेजा तिची भेट जाता आनीक आविलाची सांत तेरेज जुआंवक सांगता तिचें सोपान कार्मेलीत व्हड नवीकरण करी जाय म्हणून. आनी ह्या कामांत जुआंवचो हात ती मागता, जुआंवची सलाह ती मागता आनी जुआंव त्या वर्दींत आपुणूय भितर रिगतलो आनी नवीकरणाच्या वाटेर जियेतलो म्हणून सांत तेरेजाक भास दिता. आनी मुखलीं वर्सां ह्याच नवीकरणाच्या वाटेर तो समकातना ताच्या बागेवंतपणान ती समकाता. स्पेनाचो व्हडलो एक कवी जाता, मिस्तीक बरयणार जाता आनीक आपल्या धाकटुल्या प्रायर डिसेंबराच्या 14 तारखेर 1591 इस्वेंत खुर्साचो सांत जुआंव एका धाकटुल्या पिडेक लागून मरण पावता. 1726 इस्वेंत डिसेंबराच्या 27 तारखेर पापा बेनेडिक्ट 13 ताका सांत म्हूण पासारता आनी 1926 इस्वेंत 1926 इस्वेंत पापा पिऊस 11 ताका इगज मातेचो दोतोर म्हूण वळायता. खुर्साचो सांत जुआंव एक व्हडलो दोतोर
एक वर्थोमिस्तीक म्हणीत आणि ताची आध्यात्मीक शिकवण जायत्या लोकांनी ती पाळल्या आणि पाळून आसात. देखून ही त्याच्या आध्यात्मीक शिकवणी विशयान आमकां थोड्या उतरांनी तुमी आमकां इल्ली माहिती दिवेत गी. खुर्साचो सांजो हांव भाग्यवंतपणाच्या जिविता विशांत गुंडायेन आमकां सांगूंक सोदता. पयलें उदाहरण ताणें दिवचें आमकां, एक दाखलो दिवचो. भाग्यवंतपण म्हळ्यार एक दोंगराक चडचें. दोंगराक आमी चडटा आसतना कितले वयर तूं पावताय तितलें सोबीत तरान तुका संगती दिसतात. आनी अखेरेक पावता आसतना, दोंगराच्या तुदयेक पावता आसतना तुका सगळें सोबीत आनी नितळ दिसता. तीच वाट भाग्यवंतपणाची. आनी ही भाग्यवंतपणाची वाट म्हणटा खुर्साचो सांजो हांव एक मोगाची वाट, एक मोगाचो बांद. ह्या सडणेर दोंगराच्या तूं एक सुरणी. तूं आनी तुजो देव सांगाता मेठां काडटात, सांगाता मुखार सरतात. आनी कितलें चड ह्या मोगाच्या एकपणांत एक आत्मो आनी देव सांगाता मिसला तागी तितलें वर्तें जाता त्या आत्म्याचें भाग्यवंतपण. पोरण्या तस्तामनांतल्या गितांतल्या गिताचें पुस्तक वापरून खुर्साचो भाग्यवंत हांव सगळ्या भाग्यवंतपणाची वाट सोबीत रितीन एका मोगाच्या बांदाची वाट म्हणून आमकां विवासिता. बापानो, खुर्साचो सांजो हांव म्हणटा देवा लागीं एकवटूंक एकच एक वाट आसा आनी ती जावन आसा भावार्थ. हाच्या विशयांत आनी थोडी समजोणी आमकां दिवेत गी. दैवीक मोगाचो एकवट जोडूंक भावार्थ मात्र एक लागशिली आनी जोगत्या प्रमाणाची वाट म्हणटा खुर्साचो सांजो हांव. लागशिली आनीक जोगत्या प्रमाणाची हे दोन शब्द भारी गरजेचे. लागशिली म्हळ्यार प्रॉक्सिमेट, जोगती वाट म्हळ्यार प्रपोर्शनल. आनी एक बरें उदाहरण तो दिता. जर तर हांगा थोडें लांकूड आसा, तें लांकूड पेटय जाय जाल्यार ताचेर उदक वतल्यार तें पेटना. ताचेर आयस घाल्यार तें पेटना. ताचेर माती घाल्यार तें पेटना. तें पेटय जाय जाल्यार उजो दिसय. तर उजो मात्र जोगती वाट तें लांकूड पेटोवंक. मुखारसून खुर्साचो सांजो हांव सांगता देवान आमकां मनशांक आनी सगळ्या रचनेक रचलां. आमकां मनशांक ताच्याच सारक्यासो आनी सुरपायसो जावन ताणें रचलां. हर एका रचल्या रचनेंतय देवाचें सारकें आसा. पूण हें सारकें मनशाक ह्या रचनेक देवा थंय व्हरोंक शकना. देखून ताका एक जोगती वाट जाय. आनी ही जोगती वाट देवानच आमकां फावो केल्या. कशी? आमच्या रचनेंत देवान आमकां ताच्याच सारक्यासो आनी सुरपायसो जावन रचलो. मनशाक मात्र हें देणें दिलें. आमच्या बावतिस्माच्या सक्रामेंतांत भाग्यवंतपणाच्या कृपे वरवीं आमी सॅंक्टिफायींग ग्रेस म्हणटा. ह्या कृपे वरवीं देवाचो तो अगणित मोग आमच्या काळजांत ताणें घाला. आनी हो मोग 3 दैवीक शेगनाद्वारे आमच्या काळजांत देवान घाला. म्हळ्यार मोग, भावार्थ आनी बरवसो. देखून हर एका मनशाच्या कुशेंत मोग आसा. आनी हो मोग आमच्या काळजांत देवान भरला आसता
हो मोग देवा थंय एक जावंक आवड येता. हर एकल्याच्या आमच्या उडासांत मेमरी देवान बरवशाचें किठाळ घालां आनी ह्या बरवशाच्या किठाळाद्वारे देवा थंय हांव एक दीस एक जातलो म्हणलो बरवसो हर एकच्या क्रिस्तांवांक आसा. पूण विशेश कितें गे म्हळ्यार मनशाच्या गिन्यानांत देवान भावार्थाचें किर्ण फांकयलां आनी केन्ना हें किर्ण चड प्रकाशीत जाता तेन्ना मनशा जानवाय देवाचें उगडापण जावन बदलता, भावार्थाच्या स्पिरितान बदलता आनी हो भावार्थ मात्र मनशाक देवा थंय एक करूंक शकता. आनी त्या खातीर म्हणटा कुर्साचो भाग्यवान हांव भावार्थ मात्र एक लक्षिली आनी जुक्ती वाट देवा आनी मनशा मदल्या संबंधाच्या वाडावळीक. तर फादर जॉन, सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस आणि द डार्क नाईट ऑफ द सोल हर एक फुटी एक दोन शब्द सांगत आसतात. कुर्सो सांजवांव आणि आत्म्याची खालकी रात देखून तुम्ही सांगले देवा थंय एक वटूंक आसा एकच एक वाट आणि ती जावन आसा भावार्थाची वाट. पूण ह्या पयणार ह्या वाटेर खालकी रातीचो एक अनुभव जरूंक मेळटा म्हण तसा कुर्सो सांजो. आतां एक खालकी रात म्हळ्यार कितें? वॉट इज दिस डार्क नाईट ऑफ द सोल? भोव इंट्रस्टींग सवाल. कुर्साचो भाग्यवान हांव सगळ्या ह्या संपूर्णाच्या वाटेक काळके रातीचें पयान म्हणून वलायता. आनीक कित्या खातीर तो काळके रातीचें पयान म्हणून सांगता ताका कारणांय दिता. तो 3 कारणां दिता. पयलें कारण आसा आमच्या अध्यात्मीक जिविताची सुरवात. केन्ना मनशाक काळीज देवाच्या मोगान भरता आनी देवा थंय हांवें एक जाय म्हणलो हो एक आशा घेवन आध्यात्मीक जिवीत सुरू करता तेन्ना मनशान जायत्यो संवसाराच्यो आशा सांडिचे पडटात. संवसारी सगळ्यान त्याग करून देवाचो मात्र मोग करूंक आत्म्याचे विश्वे आशेतात आनी त्या खातीर आत्म्याच्या विश्व्यांक एकाळकी रात. दुसरें सगळें आध्यात्मीक जिविताचें पयान. ह्या आध्यात्मीक जिविताच्या पयनार देवूच आमचो सांगाती आनी त्या वेळा देव आमचो सांगाती ताची खुशी, ताची स्वप्नां, ताची धोरणां ती मात्र आमच्या जिविताक एक वाट. आनी जर तर दैवीक स्वप्नां, दैवीक खुशी, दैवीक धोरणां आमी आमची करी जाय, आमची खुशी, आमची स्वप्नां, आमची धोरणां आमी देगेक दवरी जाय. हें तितलें संपें न्ही. कित्याक मनीस हात दिता ताच्या भुरग्यापण हारतावन ह्या संवसाराच्या कुशालायेक होनोन जियल्लो मनीस. हे संवसारी संगती सोडून आतां देवाची खुशी करची, देवाची मात्र नियमां पाळची, देवाची मात्र स्वप्नां आनी धोरणां आपणावचें हें तितलें संपें न्ही. देखून ही सगळी आध्यात्मीक जिनीस एक काळकी रात. हें दुसरें कारण. आनी तिसरें कारण कुर्साचो हांव म्हणटा निमणे आमी देवा थंय एक जाता न्ही तेन्ना आमकां भोगसो तो अनुभव आनी आतां आमकां देवा विशांत आसची ती समजणी तद्विरुद्ध. कित्याक आतां आमी भावार्थाच्या चिंतनांनी देव कोण म्हूण पातयेता. देवाक आमी बेडताना आमी बेडतांव मोगाच्या बांदांत. पूण त्या दाळाय केदोळ म्हण आसा पळय आमी ह्या संवसारांत आसा
ते दोळमणासर आमच्या गिन्यान्याक देव काळकिरात. देखून भगवंत पावलो म्हणटा, आतां आमी पडद्या फाटल्यान आसले बरी पळयतल्या, पूण केन्ना पळय आमी ताका रूप रूप देखता आमी मरतना, तेन्ना सगळें नितळ आनी सविस्तार आमकां समजतलें. देखून ह्या संवसारांत सगळ्या मागण्याची दिनींत हे काळकिरात, देवाची बेटूय काळकिरात. हें सोबीत चिंताप खुर्साच्या बग्यावन जुवांवचें. देवाक एकवटूंक वेचा ह्या आमच्या आत्म्याक खुर्स सांजो म्हणटा त्यागाची जायती गरज आसा. आनी केन्ना त्याग तो आत्मो आपणावंक शकता तेन्ना त्या आत्म्याक एका रितीची सुटका मेळटा. आतां हे समजूंक इल्ले कश्ट भोगतात, तर खुर्सा सांजो हांव ह्या रितीची कशें म्हणटा म्हण तुमी एक सुलाभ्या रितीन आमकां सांगितली फादर. देवान कितें पळय रचयल्लें तें सगळें बरें, देवाकय बरें दिसलें, आमकांय बरें. देखून रचनेंत कांय सूख ना, रचनेंत कांय उणेंपण. तर उणेंपण खंय आसा? हो संवसाराचो संगती आमी उपयोग करच्या बदलाक ह्या संवसाराच्या वस्तूंक आमी लोभतात. आनी केन्ना आमी ह्या संवसाराच्या वस्तू लोभतात तेन्ना आमी ह्या संवसाराच्या वस्तूंचे गुलाम जाता. आनी केन्ना आमी ह्या संवसाराच्या वस्तूंचे गुलाम जाता तेन्ना ह्या संवसाराच्या वस्तूंकूच आमी देव करता. समज तो देखून खुर्साचो सांजो म्हणटा, ह्या संवसाराच्या चर वस्तूंक कसलें मोल दिवचें तें दिया, पूण लोभदोण जियेनाकात, गुलाम जायनाकात, त्या वस्तूंकूच देव म्हणून मानिनाकात. हे पयलें शिकोवन. आनी हे सविस्तार विवरसूंच्या खातीर मनशाच्या आशे विशीं तो उलयता. आनी 3 रितींच्यो आशा तो आमचे मुखार दवरता. पयली आशा आसा स्वाभावीक आशा, ऑर्डिनेट एपेटायट ऑफ द सोल तो म्हणटा. स्वाभावीक ह्या जुक्ती आशा म्हळ्यार कितें? आतां आमकां केदळा ताण लागता, केदळा आमी उदक पियेता, केदळा आमकां भूक लागता, केदळा आमी जेवता, केदळा आमकां न्हीद येता, केदळा आमी विशेव घेता. स्वाभावीक जुक्ती आशा हातूंत कांय सूख ना. भोवशा ही आमी करी जायस आनी ही एक वाट भगवंतपणाची. पूण ताच्या वयल्यान आनी एक आशा आसा, आमी म्हणटा कुशेची आशा, वॉलंटरी डिझायर्स. सगळे सिगरेट ओडटात, आमी तर नाटो. देखून म्हाका एक सिगरेट ओडचें म्हळ्यार आशा. कित्याक? सिगरेट ओडले कडले हांव हिरो जाता. ही स्वाभावीक आशा न्ही. त्या सिगरेटीची तुका गरज ना. ही कसली आशा? हांवें अपेक्षा केल्ली आशा. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड वॉलंटरी डिझायर. आनी असल्यो आशा जर तर परत परत येती जाल्यार ह्यो सगळ्यो वॉलंटरी डिझायर्स सवयेची आशा जावन बदलता. They become habitual desires. And when they turn out to be habitual desires, you automatically become a slave to these desires. Which St. John of the Cross says, inordinate appetite of the soul. आणि देखून ही सवयेची आशा भोव मारेकार आत्म्याच्या भगवंतपणाक. आनी त्या खातीर खुर्साचो भगवंत जो हांव म्हणटा, सगळ्यो नाका जाल्ल्यो आशा पयस करा, त्याग करा. तेन्ना कितें जाता?
तुझो आत्मो या सगळ्या संसारी वस्तूंतल्यान सुटका जोडटा आणि त्या दळा संपूर्ण सुटका जोडता त्या दळा मात्र देवाच्या मोगांत एक जावंक तो शकता. नीज जावन पळयल्यार सोबीत शिकोवन ही. तर ह्या सुटकेच्या वाटेंत तें पॉयंट करता आसतना कितले म्हणल्यार एका मनशाक वा ताच्या आत्म्याक जायत्यो सवयो आसतात. हॅबिट्स म्हणटा तुमी म्हणलें हॅबिट्स म्हणून. आतां कुर्सो सावन जो म्हणटा ह्या सवये जावन आमी पयस येवचे देवा लागीं एकवटून. आतां ही प्रक्रिया कसली आनी कशें हें करचें? नीज पळोवंक गेल्यार कुर्साचो सांजो हांव एक सोबीत दाखलो दिता. पळया, एक बरें घर आसा. त्या घराक नितळ ग्लास घाल्यात, आरसे घाल्यात. गिमांत त्या जनेला कडेन तूं वचून बस. सुर्याची किरणां त्या आरश्याचेर पडटा आसतना आनी आरश्या मुखांतर त्या घराक पडटा आसतना थंय तुका कितलो वेळ बसोंक जायत? कित्याक? सुर्याची दाव नितळ आरश्यांतल्यान भितर पडोवन तितलो ऊब तुका दिता आनी तुका थंय चड वेळ बसोंक सोडिना. पूण तांच 25-30 वर्सां तो आरसो कोणेय नितळ करूना. 1 इंच या 2 इंच धूळ या माती ताका भरल्या. गीम जावं या खंयचो काळी जावं, सुर्याची किरणां त्या आरश्यार पडल्यार ती भितर पाशार जाता. ते मनशाच्या सवयेच्या आशे मुखांतर अशंत घडटा मनशा आत्म्याक. आमच्यो सवयो प्रत्येक जावन सवयेची आशा इतली गूण जाता की दैवीक मोग आमच्या काळजा भितर रिगोवंक शकना. भाग्यवंतपणाची कृपा आमच्या काळजांत ती आसा पळय, ती भायर वचोंक शकना. देखून कुर्साचो भाग्यवंत जो हांव आमकां एक सोबीत वाट दिता आनी ती वाट आसा अंतरीक या आत्मीक नितळ्याची वाट. केदळा आमी आमचें आध्यात्मीक या दैवीक जिवीत सुरू करता तेन्ना तो पयले म्हणटा, तुजे सगळे विश्वे भायले आनी भितरले ते नितळ जावं दीत. तुज्या कुडीचे, तुज्या आत्म्याचे विश्वे पयले नितळ जावं दीत. आनी केन्ना तूं नितळ करून येताय, देवी तुजे सांगात आसा. कित्याक हें भाग्यवंतपणाचें पळय आनी तुजें एकल्याचें मात्र न्ही, देवा सांगता पळय तोय तुका मजत करता. कित्याक अखेरीक देव एक स्पिरीट. ह्या आमच्या विश्व्यांनी ताका आमी पळोवंक शकना, ताचो मोग करूंक शकना. आमच्या आत्म्याक मात्र ती सकत आसा. त्या खातीर देवच आमच्या कुमकेक येता आनी आमच्या विश्वे पुरा नितळ करता. आनीक विश्व्या मुखांतर तुका म्हजे लागीं येवंक जायना म्हूण सांगता. आनी उपरांत आमचे दैवीक विश्वे, आमचो उडास, आमचें गिन्यान आनी आमची खुशी तें तो नितळ करता. आनी ताचो मोग आमच्या काळजांत कशें पळय एक भरिल्ली न्हंय पळय वळटा तशें वळचे बरी तो करता. आनी त्या मोगांत आत्मो एक जावन देवच म्हजें सर्वस्व म्हूण घेवन ताचेंच जिविताचें रुपांतर करता. देखून भाग्यवंतपणाची वाट नितळायाची वाट म्हूण येत. फादर, कुर्सोचो सांज जो हांव स्पेन गांवचो वर्तो कवी तांणी जायतीं कवनां बरयल्यांत. आनी ह्या कवनांनी एक आत्म्यात बोगसो, एक मोगाचो संबंद देवा ते विशयान तो वर्णून अपुर्बायेची कवनां बरयतात. आतां ह्या कवनांचो अर्थ कितें? आत्म्याक कशें ते संबंदीत जावन तो कवनां बरयता? कुर्साचो भाग्यवंत जो हांव म्हणटा, आत्मीक जिवीत आत्म्याचें एक मोगाचें गायन. कित्याक केन्ना आत्मो, मनशा आत्मो देवाच्या मोगार पडटा, देवाच्या मोगान तो पिसो जाता. आनी देवाच्या मोगा खातीर, देवाच्या त्या मोगाच्या एकवटा खातीर तो कितेंय करूंक तयार आसा.
कसलो त्याग करूंक तयार आसा. आनी त्या खातीर संवसारी म्हणल्यार तो सगळें सोडटा आनी हर एक घडये देवाच्या मोगान बरोवन देवा सरशीन मेटां काडटा. आतां केन्ना एक मनशा आत्मो देवा कुशीन मेटां काडटा तेन्ना आनी तितलें देव ताच्या काळजांत आपणाचो मोग घालता. देखून हर एका घडये एका भाग्यवंताचो आत्मो देवाचे मात देवाचो मात मोग आनी देवाचें मात बरेंपण पळयता. आनी केन्ना देवाचो मोग आनी देवाचें बरेंपण तो सांगता ताचें जिवीत दिनवासनेचें जाता. आनी ह्या दिनवासनेचें गायन म्हणजे आत्म्याचें मोगाचें गायन सदांच तो गावन आसता. आनी कितलें तो चड गायता तितलेंचो चड मोगांत दैवीक मोगांत एकवडटा. नीज पळोवंक गेल्यार एक सोबीत आनी विशेष गुंडायेचें देवशास्त्र हें अध्यात्मिकता ही कोण पळय असो अनुभव करता तांकां मात्र हाची रूच कळीत आसा. देव बरें करूं फादर जॉन तुमकां. खुबसो सांजू हांव एक व्हडलो सांत एक दोतोर आनी ताचें शिकोवन भोव सोबीत तरी समजूंक इल्लें कश्ट तरी थोड्या सुत्रांनी ताची सगळी जिणी ताची सगळी आध्यात्मिकता तुमी थोड्या सुत्रांनी तुमी वर्णन करून म्हणल्या वरी तुमी सांगला. देखून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी मुखल्या दिसांनी खुर्साच्या सांजू हांचेर हाच्या की चड अदीक सविस्तार रितीन शिकोवंक तुमकां आपोवणें दिता. देव बरें करूं फादर. सवीक्षकांक तुमकांय देव बरें करूं. देव बरें करूं.